सांग्या काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन सांग्या हांगच्या गव्हर्मेंट हायर सेकंडरीच्या प्रिन्सिपलाक भेट दिवन विद्यार्थ्यांची अडचणी संबंधित साबर प्रश्न मांडले। योग्य देखरेख नाशिल्ल्यान कांय बसीची गळतीची समस्या निर्माण जाता आणि विद्यार्थ्यांची गैरसोय जाता असो आरोप कमिटीन कदंबा स्कूल बसीच्या समस्याचेर उजवाड घातला। काँग्रेस फुडाऱ्यांनी काले आणि लागसारच्या वाठारांतल्यान येवपी विद्यार्थ्यांविशीं हुस्को उक्तायला आणि उणे येरादारींची सुविधांक लागून जायते जाण सांजे वेळार उसरा घरा पावतात अशें सांगलां। तांणी काले विद्यार्थ्यां खातीर अतिरिक्त बस सेवेची मागणी केली आणि हो प्रश्न सोडोवपा खातीर शाळा अधिकाऱ्यांक 15 दिसांची मुजत दिता, ना जाल्यार फुडली कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या। खंय तरी तुमी आयज सांगे कॉलेजी येयल्ले, कितें आसलेलो इश्यू? पळय, आमी आयज कॉलेजीन हेका लागून येयल्ले की आमी आतां गांवांत जेन्ना विजीट करता तेन्ना गांवां आमकां खुबशे कंप्लेनी येवपा लागले आणि कॉलेजीची बी आमकां कंप्लेन्सी मेवल्यो। मेन म्हणल्यार कितें जालां, तांची बस ज्यो आसा ते दोनूच बस आसल्या कारणान ती एक बस वयता ती नेतुर्ली ही हांगच्या भाटीच्यान ते रुटान वयता आणि एक वयता ती रिवणे सायडीच्यान वयता। म्हणजे अशी परिस्थिती ह्यो बसी लिकेज जाता जाल्यार म्हणजे भुरग्यांक त्रास जाता। भुरग्यांक त्रास जाता ती अशी जेन्ना कंप्लेंट येयल्यो आमी ते खरेंच तिका कंप्लेंट काय सारकी आसा काय ते पळोवपाक लायला। हांगा जेन्ना आमी ड्रायव्हराक विचारलें, जेन्ना कदंबाचे जे ड्रायव्हर आसतालो कंडक्टर आसतालो हांगा जेन्ना विचारलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की खरीच ती बस उदक पडटा म्हणून भितर, म्हळ्यार भुरग्यांक प्रॉब्लेम जाता। आमी प्रिंसिपलाक जेन्ना मेवले, प्रिंसिपलाक हे सगळे गोश्टीचेर आमी जेन्ना विचारलें तेन्ना प्रिंसिपलान सांगलां की आपण हे सगळे कंप्लेंट जे फॉर्वर्ड केल्या त्रास कदंबा डिपार्टमेंट पळय आसा तांकां तेणी सांगलें आसा ती बस लिकेज जातात आनीक जी काल्या सायडीन जी भुरगीं येतात ती अरावंड म्हाका दिसता 40 कितें वयर भुरगीं आसा खंय, तांकांय बी ते बस सर्वीस ना। ती बी तांणी बस सर्वीस पळय मागल्या खंय तांणी डिपार्टमेंटा कडेन, डिपार्टमेंटान तांकां एसओएस दिलो खंय दिता म्हणून आनी इवूय बी रिपेअर करता म्हणून तांकां सांगलां, पूण अशें जायना। रिपेअर करता आनीक आश्वासन दिलें म्हणून जायना। आमी मॅडमीक कितें सांगलां प्रिंसिपलाक की तूं इथे प्रॉपर मातशें फॉलोअप कर, जाता तितलें बेगीन कर आनी करून दिया, जाता तितलें बेगीन तांकां ते भुरग्यांक फेसिलिटी दिवपाचे प्रयत्न कर। आनी जरी तर ते दिना आनी आमी तेजे कडेन थोडोसो टायम मागला, कितले टायमा भितर तूं करूं शकता हे प्रॉब्लेम, कितले टायम भितर तूं सॉल्व करूं शकता। ती बोलाले आपल्याक 15 डेज तरी दी, म्हळ्यार 15 डेज भितर आपूण एक आपली डिपार्टमेंटा कडेन आमचे ते डायरेक्टर जो आसा एज्युकेशन डायरेक्टर तेजे कडेन आपूण उलयता आनी तेजे कडल्यान एक एश्युरन्स घेता आनी जरी तर अशें तशें कितें जाता एक डिपार्टमेंट जाता तेन्ना आमकां ती इन्फॉर्म करतली अशी तेंचे कडेन आमकां एश्युरन्स मेळ्ळा। आमी आयज कितें केलां, खाली एक विजीट केल्या लोकांचे जे प्रश्न घेवन आमी आयिल्ले। हेतून कितें जाताला, हो सरकार पळय न्हू BJP सरकार वयत शिक्षणाचेर खुबशे कितें उलयता, ही फेसिलिटी दिली ती फेसिलिटी दिली, पूण आयज जेन्ना आमी हांगा आयले तेन्ना आमकां कळ्ळें ग्रावंड रियलिटी कितें म्हणटा ती। जेन्ना 2 बस आसा, 2 बसी आनी एकूच कॉलेज आसल्या कारणान जेन्ना नेतुली साकून मागीर रिवणा साकून भाटी वाड्या साकून तर भुरगीं इतली पयस सावन भुरगीं येतात आनी येतना तर तांकां तो उदक पडटा, उदकाचो प्रॉब्लेम ते बसींक तर फेस करूं पडटा, जाल्यार ती भिजलेली परिस्थितीन जेन्ना हांगा स्कुलान तर बसता जाल्यार तांकां दिसभर कितले प्रॉब्लेम जातले। म्हळ्यार आमी हे ताका सांगलेलें आसा, मॅडम जाता तितले बेगीन हे प्रॉब्लेम तूं घे आनी त्या ज्या डिपार्टमेंटाक कळोवपाक ते कळय आनी तेंचे कडेन फास्ट हे करून घे। आतां तेणी सांगलां आमी करून दिता, मग 15 दिसांचा भितर टायम बोला, 15 दीस भितर ते जायना जाल्यार आमी परतून एकदां येतले, परतून एकदां फॉलोअप करतले आनी जरी तर ते जायना जाल्यार मागीर आमी आमचे कडल्यान कितें जाता तें आमी करपाचो प्रयत्न करतले। जर तुमी एक ST लिडर आसा आनी हे कॉलेजी पयले मॅक्झिमम जे भुरगीं येतात ती खंय तरी STची भुरगीं आसा, तेजे बद्दल तुमी एक कितें सांगपाक शकता तुमच्या वटेच्यान? पळय, जशें आमी लोकां कडेन संपर्कां आसा तेन्ना लोकांनी आमकां सांगलें की बसीचो प्रॉब्लेम आसा आनी आमची कालिसान जे भुरग्यां येता वयता तांकांय बस ना, ती व्हडली प्रायवेट बसीचेर ती डिपेंड आसा। जेन्ना इतलो ST फंड आमचो सरकारा कडेन आसा जाल्यार तो फंड युटिलायज आमच्या भुरग्यां खातीर जावपा जाय। हांव रिक्वेस्ट करता आमची ट्रायबल मिनिस्टराक की ह्या मॅटरार लक्ष घालचें आनी आमची ST भुरग्यां ज्यो बसी कमी पडटा त्यो प्रोवायड करची। दुसरें म्हणल्यार आसा ज्यो कदंबा बसी आसा तांकां सद्या दिल्या तेंची खंय तरी मेंटेनन्स जायना, हाका फकत कारणीभूत तुमी KTC डिपार्टमेंटार दवरपाक शकता। पळय, बसी ज्यो लिकेज जाता ते आमी सविस्तर चर्चा आमचे प्रिंसिपला कडेन केल्ली कडेन आसा। तिकाय सांगलां आमी तुमी KTC डिपार्टमेंटा इंटिमेट करा आनी तेंचे कडेच्यान बसी रिपेअर करून घ्या म्हणून। जर तर बसी तर रिपेअर तर KTC करना जाल्यार इट इज द होल अँड सोल अकाउंटेबिलिटी अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द KTC। आतां तुमी 15 दिसांची खंय तरी तांकां डेडलायन दिल्ली आसा, ही जी कोण प्रिंसिपल आसा तांकां, सो 15 दीस जातरी तुमी हेज्याक मातशें मोठें कितें करतले? बरोबर, आतां हे 15 दीस भितर आमी परतून हांगा विजीट करतले आनी पेरंट्सां कडेच्यान आमी फीडबॅक घेतले वेदर द प्रॉब्लेम इज सॉल्व ऑर नॉट, आनी जर तर तो प्रॉब्लेम सॉल्व केलो ना जाल्यार आमी हांगा एजिटेशन करतले। ओके। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।